प्रितीच्या बाबुनीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाची 25वी चीट 1 ते 13 पर्यंत. आनी आयज जेजू 10 आंकवारांची वोपार घालता. तो कितें म्हणटा, 10 आंकवारी आसल्यो आनी ताणें आपले न्हवऱ्याची वाट पळोवंक रावताले. आनी कितें जालें, न्हवऱ्याक येवपाक वेळ लागलो. आनी ह्या 10 आंकवाऱ्यांतली 5 आंकवारी एकदम हुशार आसलीं. हे कोण म्हणटात ते येवपाक, तांचे मदें येवपाक उगोत लागलो. आनी न्हवऱ्याक उगोत लागलो म्हणून त्या 5 आंकवारांनी सुबेज तेल घेतलें आनी ती न्हिदलीं. पूण जेन्ना ताका तो वेळ आयलो न्हवऱ्यांचो येवपाक, रात जाली, पूण ताणें तांचे कडेन सुबेज तेल आहलें. ताणें तें तेल एकदम आपल्यो पोंट्यो बऱ्यो केल्यो आनी ते न्हवऱ्याक मेवपाक गेले आनी तांचें बरेंपण जालें. पूण 5 आंकवारीन सुबेज तेल व्हरूंक ना, ती न्हिदलीं. आनी जेन्ना हे न्हवरे आयले तांकां मेळोवपाक, ती ह्या 5 आंकवारांक ज्या कडेन सुबेज तेल आसलें तांकां विचारूंक लागलें, आमकां तेल दी मातशें. पूण ती म्हणूंक लागली, आमकां तुमकां तेल ना, वचोन घेवात. ती घेवपाक गेलीं. तितल्या म्हणसर न्हवरे आयले, गेले आनी ते उपरांत ह्यो 5 आंकवारी येयल्या उपरांत ती दारार मारूंक लागलीं. पूण ते न्हवरे म्हणूंक लागले, हांव तुमकां वळखना. आनी आयज भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा, हांव तुमकां खरेपणी सांगता म्हणटा, हांव तुमकां वळखना. म्हणटकूच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत. भाव भयणीनो, ही 10 आंकवारांची वोपार जी जेजून घातल्या, ही 10 आंकवारांची वोपार जावन आसा तुजी आनी म्हजी वोपार. कित्याक जेन्ना आमी ह्या 5 आंकवारी भाशेन तयार रावता जेजूक परतून मेवपाक, कित्याक जेजून सांगलां आमकां, जेन्ना तो गेलो ह्या संवसारान येयलो, आमची सोडवण केली, तो परतून बापाच्या उजव्याक बसला आतां. पूण ताणें सांगलें वेच्या आदीं की तो परतून येतलो म्हणून. आनी आमी नोको तो केन्ना येतलो तो. पूण ताणें सांगलां तो येवच्या पयलीं खूब त्रास जातले मनशाक, खूब वायटपण जातलें. आनी आमी ह्या दिसांनी पळयता, आमी आमच्या संवसारांत कितलें वायटपण, कोवीड-19, अर्थक्वेक चलता, लोक एकामेकाचो मोग करिना, इतले प्रोटेस्ट चलतात, इतलें हें चलता. सगलो लोक आपणाचेंच पळयता. लोकांचो मोग कमी जाला आनी आपणाचेंच बरेंपण, आपणाचेंच व्हडपण वाडलां. आनी देखून जेजू म्हणटा, तो येवच्या आदीं अशेंच जातलें म्हणटा. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी ह्या 5 आंकवारी हुशार आंकवारा भाशेन जावंक जाता. आमच्यान हें जें सगळें संवसारान चलता ताजेर आमची चोत्राय धरिनासतना जेजूच्या उतराचेर, जेजूच्या मोगान रावन आमी आमचें जिवीत मोगान चलूंक जाता. पूण आमी 5 आंकवारे भाशेन जी तेल घेवंक ना आनी रावंक ना तयार, आमी तांचे भाशेन जायत जाल्यार कितें जातलें? एक दीस जेजू येतलो. आनी जेजू येतलो म्हणजे आमचो शेवट जातलो ह्या संवसारान. आमी सगळीं ह्या संवसारान रावपाक येवंक ना. आयज फाल्यां परवां आमचें जावपाचें, वचपाचें टायम येतलो. आनी तेन्ना आमी ह्या संवसारांतलीं गेल्या उपरांत आनी आमी तयारी जावंक ना जाल्यार आमचें कितें म्हणटा, सायबा सायबा म्हाका दार उगडी कर. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या संवसारान आसात आमी, तेन्ना आमच्यान जेजूक सायबा सायबा म्हणूं येता. आनी खरें सायब म्हणून ताका आमी ओळखून आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलूंक जाता. बिश्टें सायब सायब म्हणलें कांयच फायदो ना. कितले पाटी आमी मागणें करता, कितले पाटी आमी इगोर्जेन वता, कितले आमी म्हणटा, जेजू तूं म्हजो दोनी, जेजू तूं म्हजो सोमी, जेजू तूं म्हजो सायब. पूण खरेंच तो आमचो सायब? आमी ताजे सायब. आमी व्हडलें लिस्ट करता आनी आमी बरयता, जेजू म्हाका पेकोवणी दी, जेजू म्हाका म्हज्या भुरग्यांक बरें बेसावन भर, जेजू म्हाका हें कर, जेजू म्हाका तें कर. कोण सांगता कोणाक? कोण जावन आसा सायब? आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवा कडेन येता, जेजूच्या पांया कडेन येता, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता,
तेन्ना खरेंच आमी ताका आमचो साहेब म्हणून आमी वळखता आनी देखून भाव म्हणून जेन्ना आमी ताका जेजूक आमचो साहेब म्हणून आयकता आमी मानता आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता तेन्ना खरें जेन्ना जेजू परतून येतलो आमकां कसलीच आळकोळ आसची ना, आमकां कसलीच भिरांतीची गरज ना, कित्याक आमी जाणो की आमी तयार आसा म्हणून, आमी जागृत आसा म्हणून. जागृत जावचा म्हणजे की जेजू म्हणिना आयज म्हणटकूच जागृत रावात म्हणजे कितें आमी दीस रात न्हिदनासतना रावतली ना. तो कितें म्हणटा ह्या ताच्या उतरान आमी रिगून रावून आमचें दिसपट्टें जिवीत आमी चलोवपाक, ह्या जेजूच्या मोगान चलपाक, जेजूचो देवाचो मोग आपले ताजें उतर पाळून करपाक आनी हो मोग जो आमी पाळटा दुसऱ्यांक दिवपाक, हेंच जावन आसा आमची तयारी, हेंच जावन आसा आमचें जागृतपण. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें करता खरेंच आमी तयार आसता आमच्या जेजूक आमकां परतून मेळपाक. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, खरेपणी ह्या उतराचेर आमी नियाळ करून हें आमचें उतर हें जावन आसा जावनी आमचें थारण, आमची थाराय की आमी देवाचें उतर पाळून ताच्या मोगान चलून दुसऱ्यांक आमचो मोग दिवन, दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवन, दुसऱ्यांक देवाची बरी खबर दिवं, हें आमी वावरूंक आयज आमी आमचो निश्चय आनी थाराय करूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.